नमस्कार. पळया अपडेट खबरो. 2 दिसांसावन पुराय गोयभर पावस. 24 वरां भितर पडलो 22 मिलीमीटर पावस. अरबी समुद्रात कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान आनीक 4 दीस उरतलो पावसाचो नेट. मिनाचो प्रेस सापूच पडलो. पावलो टनाक $50 मीन उद्देगाच्या कपलाक आनीक आटयो. निर्गत केल्यार पसून फायदो मेळत हाची शाश्वती ना. दोट्टी नागरिकत्वाचो विषय घेवन मुख्यमंत्री वतात दिल्ली. 29 ऑक्टोबराक केंद्रीय गृहमंत्री आनी विदेश वेव्हार मंत्र्याकडे करतलो भासाभास. आयतारा सकाळचो आदेश. पुराय तिसवाडी तालुक्यात लायट ना. वीज खात्यान दिली माहिती. ओपा लायट गेल्ल्यान शेनवारा तिसवाडी उदकय ना. बार्देशातय लोकांचे उदकाक हाल. मारबुडय प्रकरणावेल्यान कवळेचे लोक आनी सनातनाचे पेटले. लोक म्हणटात सनातनाक रामनाथीच्यान हालयात. सनातनाचे जाळवंडार मेळ्ळे मुख्यमंत्र्यांक. आणि तिळारी कालव्याचे काम सुरू. गोयाक उदक 2 महिने बंद. साळ आमठाणे सावन पर्यायी व्यवस्था. तिळारी कालव्याचे काम बाबत गोय सरकार मारता बोवाळ. खबरो विस्तारान. सेगीत 2 दिसांसावन गोंयांत नेटाचो पावस पडटा. अरबी दर्यांत कमी दाब जाल्ल्यान हो पावस आनीक कांय दीस तसोच उरपाची शक्यताय आसा. गेल्या 24 वरां भितर 22 मिलीमीटर पावस नोंद जाला. पुराय गोंयभर अचकीत पावस पडिल्ल्यान लोकूय बरेच गोंदळ्ळे. पावसाचो नेट एकसारको कायम आसा. मात नेटाचो वारो नाशिल्ल्यान खंयच व्हडलेशें लुकसाण जावंक ना. 2 दिसांसावन पडपी पावसाचो नेट कमी जाल्लो ना. पावस गोंयच्या सगळ्या वाठारांनी पडत आसा. मात खंय झाडापेडां पडपाची वा पालसणी कोसळपाची घडणूक घडूंक नाशिल्ल्यान तशें मोठें लुकसाण जावंक ना. मात मडगांव, वास्को, पणजे, फोंड्या सयत जायत्या वाठारांनी पावसाक लागून लोकांक भिजत काम धंद्याक वचचे पडले. सगळे कडेन रस्त्यावेल्यान उदक भरून व्हांवताले. वेधशाळेच्या म्हायती प्रमाण 24 वरां भितर 22 मिलीमीटर पावस पडला. आनी अरबी दर्यांत गोंयच्या दर्यादेगेसावन 1400 मिटराचेर कमी दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान आनीक 4-5 दीस गोंयांत पावसाचो नेट कायम उरपाचो आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आंतरराष्ट्रीय मार्केटात मिनाचो प्रेस सामकोच पडला. 58 ग्रेडीक पयलींच देंवन $67 आशिल्लो प्रेस आतां टना फाटल्यान फक्त $50 उरला. पयलींच त्रासात पडिल्ल्या गोंयच्या मीन उद्देगाच्या कपलाक आनीक 4 आटयो. दर टना फाटल्यान एक्सपोर्ट ड्युटी, येरादारी आनी उत्पादनाचो खर्चूच जाता $48 आनी आंतरराष्ट्रीय मार्केटात प्रेस जाल्या टनाक $50. म्हणजे मिनाचो धंदो लुकसाणीत गेल्ल्यातच जमा. पळयात खासा रिपोर्ट. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिनाचो प्रेस पडला. मिनाचो प्रेस सामकोच देविल्ल्यान ताचो सरळ परिणाम गोंयच्या मीन निर्गतीचेर दिसतलो. मीन निर्गती फाटले सादे गणित पयल्यार लुकसाणीचो अदमास येतलो. एक्सपोर्ट ड्युटी एका टनाक $15. ट्रान्सपोर्ट आनी फ्रेट चार्ज एका टनाक $25. उत्पादन खर्च एका टनाक $8. सगळो खर्च $48. प्रेस जाला $50. टना फाटल्यान बोल्सात फक्त $2. मिनाचो प्रेस सापूच पडिल्ल्यान पावणेक उरिल्ले मीन घेवंक मुखार सरपाची हिंमत सध्या सहजाक खंयचोच ट्रेडर करचो ना. हे पयलीं पावणेक मीन घेतिल्ल्यो कंपन्यांच्या बोल्साक फटको बसला. ते भायर आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आनी ब्राझीलान मध्यम आनी उणे दर्जाचे मिनाचें उत्पादन वाडयलां. हे विदेशी मार्केट गोंयच्या उत्पादनाक पर्याय म्हूण वयर सरता आनी ताचो गोंयच्या मायनिंग उद्योगाक मोठो धोको आसतलो. आंतरराष्ट्रीय बाजारांतली ही परिस्थिती गोंया खातीर हुस्क्याची थारू येता. कोर्टांनी मायनिंग उद्योगांच्या एनजीओ कडेन कायदेशीर झूज अजून तडीक लागिल्लें ना. तातूंतच अकस्मात मोठ्या प्रमाणात मिनाचो प्रेस पडिल्ल्यान उद्योगाक मोठो धोको उप्रासला. टना फाटल्यान $2 निव्वळ फायदो घेवन गोंयची मायनिंग इंडस्ट्री चलयतलो कोण? ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. आयतारा सकाळी पुराय तिसवाडी तालुक्यात लायट आसची ना. फोंड्या सावन लायट येता त्या मुखेल फिडरात बिगाड जाल्ल्यान लायट आदेसभर बंद दवरून काम करचें पडटलें. सकाळी 8:30 वतली ती लायट दनपरा बद्द 1:30 येतली. दुसऱ्या वटेन शेनवारा तिसवाडी तालुक्यात उदकय आसचें ना. ओपा लायट गेल्ल्यान उदका पुरवण सारकी जावची ना. ताका लागून फुडले 2 दीस तिसवाडीच्या लोकांक त्रास काडचे पडटले. ते गडगडाक लागून आमच्या लायनीर आता 4 दीस जाले प्रॉब्लेम जाल्ले. एक लायन बंद आसा. ते मातशें अटेंड करपाक
फूल लाईन आखे लाईन बंद केल्याशिवाय जायना टीव्हीसून आणि फोंडासून आसा ते लाईन जॉईन जे आसा ते टावराचेर आसा प्रॉब्लम. तेका लागून ते दोनूय सायडीचे सप्लाय बंद करून जे ते अटेंड करपाक तेका संडे आतां साधारण 3-4 तास लागता तेका 9 to 2 आम्ही सोंपयपाक ट्राय करतलो. मॅक्सिमम 9 to 2 तेजे भितर जावकूच जाय अशें दिसता म्हाका. 4 तासान आमी सोंपयतलो. दिसांनी हे दिसांनी मदीं मदीं मोठ्याने हे गडगड हे जाता न्हू ते आनी आमचे लायन 20 वर्सां वयर जुने लायन आसा एक्चुअली ते कंप्लीट लायन ते गेले 20 वर्सां कांयच रिनोव्हेशन करून नासलें तेका लागून आतां चडशी प्रॉब्लेम जाता. आतां आमी कंप्लीट लायन न्यू घालपाचें प्रकरण चालू आसा. बेगीन जातलो ते मातशें. घेऊया एक विराम.